कोस्टल पुलीस म्हणून एक आमगे फोर्स आहा जे आख्खे सेक्शन चोयता आमगेले कोस्टा हे सायडीन आहा ते पूण तेंगे दे आर देयर टू मेंटेन एंड विजिलन्स ऑन एनी इलिगल एक्टिविटीज हॅपनिंग ऑन द रिवर. सो तेंगे पळयलें जाल्यार तेंकडे पयलीं सद्या इक्विपमेंट ना, तेंकडे एक बरी स्पीड बोट ना आनी हे पुलिसीन कितकोन हे एनफोर्समेंट करपाचो. तेंगे बोट आहा तितून चोयला आसतली ती मळो आहा. गव्हर्मेंट इतुले क्रोज ऑफ रुपीज स्पेंड करता बट द फंड सो गरजे पडे आहा थिंग तेंगे फंड येना. मागोता सरकारा कडेन तेंकां फावो तितलो तेमी इक्विपमेंट दिच म्हूण फॉर द कोस्टल पुलीस. हिंगा कितें आमगेले कोस्टल पुलीस मॉनिटर कोता येऊ कित्याक वचूं. आज इंटरलँड टुरिजम म्हणटाय आमी. आज आमगेले गेले आसोल ना जे तारीवाडो थिंगा इंटरनॅशनल जावं नॅशनल टुरिस्ट भरपूर सेलिब्रिटी बी रेस्टॉरंटान सोदां आहाय सी फूड खावपाक. पूण आज हेजेर गव्हर्मेंटान एक लक्ष घालपाक जाय. आज आमगेली कोस्टल पुलीस म्हणटाय ती गरजेची. आज एटलीस्ट 21 नॉट्सांची एक बोट म्हूण तेंका आसपाक जाय जे झूम को येते भाशेन ऑदरा भितर 10-15 मिनटां भितर पावते भाशेन. सो हे इक्विपमेंट तेंका वेल इक्विपमेंट आसल्यार तेंकाय बड्या काळजीदारपण येता जेन्ना तेंकाय फेस करपाक. जेन्ना कोस्टल पुलिसा कडेन इक्विपमेंटूय ना जाल्यार ते फेस कितको करतले. हे एक सारखे गरजेचे आनी आमी आज टुरिजम प्रोमोट करूंक मावताय. टुरिजम प्रोमोट करता जाल्यार आज हिंगा आमगेले पुलिसांक वेल इक्विपमेंट दिन पयलीं तेंगेले सगळे जे तेंका मशीन गन वो कितें लागत ते इक्विपमेंट तेंका वेल इक्विपायड करपाक जाय. आज G20 कितले लाखांनी कोट्यांनी पयशे मोडाय. हे आमगे स्टेडी मुळे हे आमगे लोकांक सेफ्टी पासत मुळे. सो हे गव्हर्मेंटान लक्ष दिवन हेची म्हायती घेवची आनी जाता तितून आमगे कोस्टल पुलिसां तेणी सगळे इक्विपमेंट हाडून दिचे.